नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमगाचे येवकार सगळ्यांक बरी सांज आवडेत आणि दीप्ती काकोडकर टी टाइम खबरांक सुरुवात करता सविस्तर खबरां पयली पळय मुखेल खबरो। अस्तंत बंगालात कोसळ्ळो ममता गड, बंगालात फुल्ले भाजपाचे कमळ, बहुमतांचो आंकडो पार, 15 वर्सां उपरांत जातलो सत्तेत बदल। शुल्लक कारणावेल्यान बोरये काजोडे वाठारांत पुतण्यांनीच केला आपल्या चुलत काकाचो खून, फोंडे पुलिशेन एकल्याक केले अटक, दुसरो दुबावीत आसा फरार, फुडलो तपास सुरू। फेणी उर्राकाचे 50% देंवले उत्पादन, काजींचे मुट्टे उपलब्ध नाशिल्ल्यान भट्टी दवरची पडली बंद, काजू उत्पादकांचे म्हणणे। बंद रस्त्यावेल्यान सुरू आशिल्ल्या येरादारीक लागून निमण्या पावण्यार पाविल्ल्या गवंडाळे रेल्वे फ्लायओव्हराच्या कामाक निर्माण जावपाक लागल्यात आडमेळी, काम धोक्याचे आशिल्ल्यान रस्तो पुराय बंद दवरप आसा गरजेचे, मेळ्ळ्या म्हायती। एसटी राजकीय आरक्षणाची प्रक्रिया निमण्या टप्प्यात, फक्त एकूच अधिसुचोवणी प्रलंबित, रोखडे घेतल्या गृहमंत्र्यांची भेट, मंत्री तवडकरांची माहिती। आणि दिवचले प्रवासी बस आणि तार जीप गाडयेमदी जालो भिरांकूळ अपघात, बशीमधले सुमार 14 प्रवासी जाले जखमी, एक बायल प्रवासी गंभीर दुखापत जाल्ल्यान जीएमसीत उपचारा खातीर केल्यात दाखल। आता खबरो विस्तारान। बोरये काजोडे वाठारांत शुल्लक कारणावेल्यान दोगा पुतण्यांनी आपल्या चुलत काकाचो खून करपाचो प्रकार उक्ताडार आयला। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण आयतारा सांजे वेळार 58 वर्साच्या दीपक नायक हाचेर ताच्याच पुतण्यांनी दांडो आनी कुऱ्हाडीन हल्लो करून ताचो खून केल्ल्याचें कळटा। ह्या प्रकरणात दुबावीत साईदीप नायक हाका फोंडे पुलिशेन अटक केल्या, जाल्यार दुसरो दुबावीत गौरेश नायक हाका हो फरार आसा। पुलीस ताचो सोद घेतात। बोरये खाजोडे साईबाबा देवळा लागसर एक धक्को दिवपी प्रकार घडलो। दोगा भावांनी मिळून आपल्याच चुलत काकाचो खून केल्याचे सामकार आयला। एका शुल्लक कारणावेल्यान झगडी जावन 58 वर्साच्या दीपक नायक हाचो खून जाला। मेळिल्ली म्हायती प्रमाण दीपक हाच्या पुतण्यांनी दीपकाचेर मानयेचेर कुऱ्हाडीन हल्लो करून ताचो खून केला अशें कळटा। आयतारा सांजे वेळार ही घडणूक घडली। दीपकाचेर हल्लो करपी दोगूय भावां मदलो गौरेश नायक हो दुबावीत फरार आसा, जाल्यार ताचो भाव दुबावीत साईदीप नायक हाका फोंडे पुलिशेन अटक केल्या। दीपक आणि ताच्या फॅमिली मदीं जमनीवेल्यान वाद सुरू आशिल्ल्याचे आयकुपाक येता। आयतारा सांजे वेळार दीपक हो नळे काडून दुसरेकडे दवरतालो तेन्नाच हो वाद सुरू जालो खंय। नळ्याक लागून दुचाकी व्हरपाक आडमेळी आयली असो बोवाळ करीत दोगांय भावांनी दीपकाचेर हल्लो केलो। दुबावीत साईदीप हाणें दांड्यान जाल्यार दुबावीत गौरेश हाणें कुऱ्हाडीन दीपकाच्या तकलेर आनी मानेर वार केल्ल्याचें कळटा। ह्या हल्ल्यात दीपक गंभीर जखमी जाल्ल्यान ताका थंयच मरण आयलें। मजगतीं बोवाळ जाल्ल्यान दोगूय दुबावितांनी थंयसावन पळ काडलो, पूण पुलिसांक रोखडोच दुबावीत साईदीप नायक हाका ताब्यांत घेवपाक येस आयले। दुबावीत गौरेश नायक हो फरार आसा, पुलीस ताचो सोद घेतात। Today, Fonda Police Station have registered one murder case in which two accused persons have committed murder of deceased Deepak Naik, 58-year-old resident of Borim. Main reason for this murder is a petty reason regarding their property dispute. And one accused we have apprehended and another yet to be arrested. Incident happened at what time, sir? Incident happened at about 17:30 hours, 5:30 hours. सर मारपी जे आहा ते फॅमिली मेंबर्सूच आहा तेंचे काम Both the family members are the cousin brothers. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर एकनाथ खेडेकार। दिवचल म्हालात फेणी सयत उर्राकाचे उत्पादन 50% देंवला अशी खंत काजू उत्पादकांनी उक्तायल्या। काजींचे मुट्टे उपलब्ध नाशिल्ल्यान फुडल्या सप्तका मेरेन चालू आशिल्ल्यो भट्ट्यो बंद दवरच्यो पडटल्यो असो दावो काजू उत्पादकांनी केला। काजू हंगामाच्या सुरवातीक बऱ्या प्रमाणात काजूचे पीक आयिल्ले, मात एप्रिल म्हयन्यासावन काजूच्या पिकाचेर व्हड परिणाम जावपाक लागला अशें काजू उत्पादकांचें म्हणणें। दिवचल म्हालात काजू हंगामाच्या सुरवातीक बऱ्या प्रमाणात काजू पीक आयिल्ले, मात हवामानात बदल जाल्ल्यान
एप्रिल म्हयन्यासान काजूच्या पिकांचेर व्हड परिणाम जावपाक लागला अशें काजू उत्पादकांचे म्हणणे. एप्रिल म्हयन्यासान मुट्ट्याचे उत्पादन उणें जाल्ल्यान सरवण, मये, कारापूर, नार्व्या, धुमासे, कुडचिऱ्या, उसप सारक्या वाठारांतल्यो 2-3 म्हयने चलपी भट्ट्यो बेगूनच बंद करच्यो पडल्यो. जाल्यार दिवचले नार्वे वाठारांतल्यो भट्ट्यो बंदूच आसा. कांय जाण महाराष्ट्रांतल्यान मुट्टे आयात करताले, तरी लेगीत फावो तशें पीक मेळनाशिल्ल्यान फेणी आनी हुर्राकाचें उत्पादन 50% देंवलां अशें काजू उत्पादकांचें म्हणणें आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोंडाळे रेल्वे फ्लायओव्हराचे काम निमण्या पावण्यार आसतना बंद रस्त्यावेल्यान सुरू आशिल्ल्या येरादारीक लागून कामाक आडमेळी निर्माण जावपाक लागल्या अशें कळटा. प्रशासनान बंदी घालून लेगीत कांय वाहन चालक नेमांक आडनदर करतात. हाका लागून प्रकल्पाच्या गतीचेर परिणाम जावपाक लागला अशें आयकुपाक येता. मजगतीं पुलाचे खांब उबारपाचें काम पुराय जालां आनी फुडल्या टप्प्यात स्लॅब लावपाचें काम सुरू जातलें. हें काम खूब धोक्याचें आशिल्ल्यान संबंदीत रस्ते पुरायपणान बंद दवरप गरजेचें आसा अशी माहिती मुखार आयल्या. गवंडाळे रेल्वे फ्लायओव्हराचे काम निमाण्या पावण्यार आसतना बंद रस्त्यावेल्यान सुरू आशिल्ल्या येरादारीक लागून कामाक आडमेळी निर्माण जावपाक लागल्यात. प्रशासनान बंदी घालून लेगीत कांय वाहन चालक नेमांक आडनदर करतात. हाका लागून प्रकल्पाच्या गतीचेर परिणाम जावपाक लागला अशें कळटा. रस्तो पुरायपणान बंद दवरप ही सुरक्षेची गरज आसा. सध्या पुलाचे खांब उबारपाचें काम पुराय जालां आनी फुडल्या टप्प्यात स्लॅब लावपाचें काम सुरू जातलें. हें काम खूब धोक्याचें आशिल्ल्यान संबंदीत रस्ते पुरायपणान बंद दवरप गरजेचें आसा. मे म्हयन्याच्या निमाणे मेरेन रस्त्या संबंदीत काम पुराय करपाचें ध्येय प्रशासनान दवरलां. तशेंच कामाची गती वाडोवपा खातीर रातच्या वेळार काम करपाची येवजण आंखल्या अशें कळटा. तशेंच पुलीस बंदोबस्त वाडोवपाचो निर्णय घेतिल्ल्याचें कळटा. मजगतीं पोरणे गोंय आनी गवंडाळे रस्तो बंद म्हूण सुचोवणी आशिल्ले बॅरिकेड्स कुशीक काडून येरादारी सुरू आशिल्ल्याचें कळटा. संबंधितांच्या दुर्लक्षाक लागून फाटल्या वर्सा सावन अपेक्षीत गतीन काम जावंक ना. हाका लागून हो प्रकल्प रखडला. येरादारी पुलीस आसून लेगीत गाडयांच्या येरादारीचेर निर्बंध नाशिल्ल्यान येरादारी बिनधास्त सुरू आसा. देखून हांगा पुलीस कित्याक तैनात केल्या असो प्रस्न थळाव्यांनी उप्राशिल्ल्याचें कळटा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. प्रवासी बस आणि थार जीप गाडयेमदीं जाल्ल्या अपघातात बसीमधले सुमार 14 प्रवासी जखमी जाले. तातूंतली एक बायल प्रवासी गंभीर जखमी जाल्ल्यान तिका बांबोळे जीएमसीत धाडल्या. मजगतीं थार गाडयेचो ड्रायव्हर सोऱ्याचे नशेत आशिल्लो असो दुबाव आसा. पुलिशेन ताका ताब्यांत घेतला. हो अपघात आयतारा सांजेक घडलो. थार गाडी दोडा मार्गावेल्यान अस्नोडेच्या दिकेन वताली. नानोड्या पावतकीच थार गाडयेन ओव्हरटेक करपाच्या नादात फुडल्यान येवपी प्रवासी बशीक धपको मारलो. ते बराबर बशीमधले 14 प्रवासी जखमी जाले. ही धडक इतकी नेटाची आशिल्ली की धडके बरोबर बशीचे फुडले व्हील सुटले. जखमी मधल्या एके बायलेक उपचारा खातीर बांबोळे धाडल्या. जाल्यार दोगांचे दिवचलचे सामाजीक भलायकी केंद्रात उपचार चालू आसात. मजगतीं आमदार दोतोर चंद्रकांत शेट्टी हांणी दिवचलच्या भलायकी केंद्रात वचून जखमींची वासपूस केली. ऍक्सिडेंट झाले. कसं झालं काय? थार गाडी हाडून मारली टायर बसीच्या. तुम्ही खंयसून येताले? आम्ही म्हापशासून येतो. खंय वताले? दोडा मारला. कितें जालें? आमकां लागले न्हू. आनी कोणाक तुमच्या बी? आमचे 5 जणांक आमकां लागले. बशीन खूब लोक आसलो. खूप लोक आसलो. खंयच्यान खंय वयताली बस? थंयच्यान बस खंयच्यान खंय वयताली? म्हापशासून दोडा मारला. तुमच्याच गावातली 5 जण आल्या. तुम्ही खंयसरली? आम्ही मणेरले. आणि चड कोणाक लागला? चड माझ्या साशेक लागला आणि आमच्या आतेक लागला. कोणाक फुडें धाडलो काम? शांती फाले. आणि म्हाका एक सांग, आता एक बांबोळी धाडल्या ती तुमची कोण आते? आते माझ्या गावातून आते. तसे चढले आणि कोणाक कितें जावंक नाताय? फक्त तुमकां मारूच लागला. एक थार गाडी वयताली अस्नोडा सायडीन आनी अस्नोडाच्यान दोडामार सायडीन एक बस वयताली. बसीन पॅसेंजर आसले आनी थारीन दुसरे गाडयेक ओवरटेक करपाच्या प्रयत्नान बसीचेर डायरेक्ट व्हरून फुडल्या टायराचेर धक्को मारलो आनी बस सामकी सायडीक गेली आनी बसीन सामको बोवाळ चल्लो. म्हूण त्याच टायमार हांव थंय पावल्लो
सो हांवें बेगीन स्कुटर दवरलें आनी बसीन धांवलो आनी बसींतल्या लोकांक काडपाचो प्रयत्न केलो. 108 फोन मारलो, PI बिचोलच्या फोन मारलो हांवें स्वता आनी PI पुलीस स्टेशन पुलीस व्हॅन धाडली. मागीर 2 एम्बुलन्सी येयले आनी जवळ जवळ 10 ते 12 लोक सादारण इंजर्ड जाल्ले. तांकां सगळ्यांक हांगा बिचोली PHC धाडले. पूण आतां ते थारीन जेणेन मारली गाडी तो तेका धरला कितें कळ्ळो कितें कशें कितें ना आसा तो गाडी ती काडपाक शकना कित्याक थारीचो एक्सल तुटला आनी ते बसीचो एक्सल तुटला. इतलो जबरदस्त धक्को आसलो की हेचो बसीचो फुडलो एक्सल आनी टायर फुटोन फाटल्यान पावलो. त्यो गाडयो विदावट क्रेन हालोवपाक शकना. सो दोनूय गाडयो थंय जाता. ड्रायव्हर धरला ड्रायव्हराक धरला ड्रायव्हर मेळ्ळा. पुलीस येयले, पुलिसांनी तेका ड्रायव्हराक व्हेला. कडल्यान हावजात सकयल फुडें जो रस्तो वयता नानोड्यान एक मेजर एक्सिडंट जाला. एक्सिडंट कसो आसलो बस म्हणजे म्हापशाच्यान दोडा मार्गार वताले आनी अपोजीट सायडीक एक थार हे येताली गाडी येताली. पूण तो एक्सिडंट इतलो सिवियर आसलो की ते थार एकदम अशें रोटेट जाला. ताचो हे टायर फुटून गेला आनी कांयच ना म्हटल्यार अरावंड 14 लोकांक सुद्दां इंजर्ड जाला. फॉर्च्युनेटली म्हणजे खूब लोकांक मायनर इंजरी जाल्या. एकट्याच पेशंटाक जाका मातशें हीप फ्रॅक्चर आसा तो डॉक्टर सांगतालो ताका आमी रिफर केला. बाकीच्यांनी दोगांक हांगा एडमीट केला. खुबश्या जाणांक CLW आसा आनी ब्लंट ट्रॉमा आसा. म्हणजे हांव आनी कितें गांवांत आशिल्लो. हांव एक स्पॉटाचेर एक 10 मिनटांनी पावलो. म्हणजे आमचे पुलीस फोर्स सगळे आशिल्ले. प्रॉपर पंचनामोय केला. तर लोकांची एक डिमांड आशिल्लो की तो ड्रायव्हर आसा बेकिंग अंडर इन्फ्लुएन्स ऑफ अल्कोहॉल. सो हांव सांगलो प्रॉपर पंचनामो करून ताचो जो अल्कोहॉल लेवल आसा तो वीक ब्लड आनी सगळो तो चॅक करा आनी प्रॉपर ज्येश्ठी घेता. म्हणजे लोकांक इतलेंच सांगता रस्त्याचेर खास करून स्पेशली खंय लोकांची जेन्ना हांव थंय आसलो जाल्यार कंप्लेन कितें आसली बुधवार शेनवार आयतार त्या साठी आमचे कशें आसा खुबशे लोक दोडा मार्ग वतात किंवा फार्मांनी वतात आनी अशें सांजचे येतात. मातशी स्पीड घेता. सिन्सियर लोकांक सगळ्या ड्रायव्हरांक सावकाश चल्यार सगळ्यांचे हेल्थ इम्पॉर्टंट आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. कोलवा पंचायतीच्या ग्रामसभेत अर्थसंकल्पाक मान्यताय दिवप हो मुखेल विषय आशिल्लो. तातूंत लोकांनी जायते बदल सुचयल्या. तशेंच ज्या प्रकल्पात डायनिंग पुला सयत 3 परस चड बिलां आसात त्या प्रकल्पाक मान्यताय दिवची न्हय अशें लोकांनी पंचायतीक सांगलां. मजगती ग्रामसभा तहकूब केली. लोकांनी अर्थसंकल्पात जायते बदल दाखयल्यात ते नोंद केल्यात म्हणून सरपंचान सांगलें. पंचायतीन सोपो एकठांय करपाचो निर्णय घेतला पूण लोकांनी हरकत घेतल्या आनी निविदा लिलाव करपाची मागणी केल्या अशें सरपंचान सांगलें. गांवचे बोर जालो जाय. वी डोंट हॅव एनीथिंग इन मायंड बाबा थॉट क्रिकेट मायंड आमी नाय. वी आर कमिंग विथ अ क्लीन मायंड. व्हॉट हॅज हॅपन हियर इज तेणी दी पार्टी प्रेजेंट केल्या. इट इज नॉट प्लॅन प्रॉपरली इन अ प्रोफेशनल वे. व्हॉट दे हॅव डन इज लास्ट 2 years ते फिगर बिझनेस कॉपी पेस्ट करून तेणी आमकां दिला बजेट. येस इट इज नॉट डन इन अ प्रोफेशनल वे. आणि आता हे करता म्हणजे फास्ट अरे बजेट बेसी पास करून आता तुम्ही पेपराचे हातीन बरोवन दितले आणि ती बजेटू देर हॅज टू बी सम प्रोफेशनलिझम इन द फिगर यू आर गिविंग. अदरवाइज यू ऑल्सो बिकम अनप्रोफेशनल. नो सो आय थिंक व्हाट दे हैव डन डूइंग इज नॉट करेक्ट. बजेट इज पास. No, not yet. We have recommended a lot of changes in that. SOPO collection is the issue as well. So at the last 50, at least more than 60 years, that SOPO collection was done on auction. And suddenly they are doing it within in-house. On what is the criteria or nobody knows. What is the matter? Ek figure on dila. The income is less than the current year. Now it has to, because of the inflation, it has to be more. Whereas they are given a figure which is less than that. So we asked them that we don't agree to this. Then actually this decision should have been left up to the Gram Sabha. They map out decision गेला आणि what we are going this way. आणि स्विमिंग पूल बी नाका म्हटला ते Swimming pool we don't agree. आज ग्रामसभा आसलोली. सो आमगे सगळे इश्यू आतां फकत उलयलें ते आमी बजेटाचेरूय उलयलें कितें तेंगे चेंजीस जाल्ल्यो त्यो सगळ्यो तेमी करून घेयले. तेंकां खूंय बजेट लेस करपा जाय आसलें खूंय चडोवपा जाय आसलें तें केलां. पूण कोणें तेमी प्रोपोजन सेकेंड केलें ना. सो एज तेमी आतां प्रोपोज सेकेंड केलें ना म्हणटकीर आमकां आतां मान्सूनाचें डेव्हलपमेंट वर्क घेवपाक कांय जावपा ना. कितें एजंट गेली मिटींग
मिटींग एजंट केल्या हय केन्ना दवरला तो आतां आमकां अजून डिसायड केलो ना केन्ना दवरपाची 3 विलाज ते सांगिला म्हणजे लायक तेंगे डिसिजन घेयला 3 विलाज आनी अबाव आहाय तेंकां दिवपा न्हू स्विमींग पूल उदका खातीर प्रॉब्लेम जाता हय उदका आनी लायटी लागून सोपो कलेक्शन आमी बॉडी डिसिजन घेवन आमी पंचायती दवरलेलो कित्याक जायते कंप्लेन्स येयलोले पयलीं कोण सोप घेयलोलो ते कलेक्शन चड कोताय सो तेका लागून पाट आमी बॉडी डिसिजन घेवन आमी तो सोपो आमकां अंडर पंचायत दवरपाक केला लोकांनी आतां ते आमकां पंचायतीन दवरले तेजेर अपोज केला ऑप्शन करूं सांगता रोडाची शॉपां ती आमी एज पर हायकोर्टा ऑर्डर प्रमाणे आमी ती मेजले हय आनी मेजून मागीर ती आमी फायल फॉरवर्ड करतली ऑलरेडी आमी वॉच सायडीन कवर केला मेजून ती आमी ऑलरेडी फॉरवर्ड केली फायल आतां आमी दुसरे सायडीन करतली ग्रामसभेची मान्यताय घेवच्या बगर मेगा प्रकल्पांक पंचायतीन मान्यताय दिवची न्हय असो थाराव नार्वे पंचायतीच्या ग्रामसभेत घेतला पंचगंगा तीराचेर जावपी गंगा घाट आरती प्रकल्पाक जर कोणे आडमेळ हाडली जाल्यार तांचे आड कायदेशीर कारवाय करपाचे लेगीत ग्रामसभेत थारले सरपंच तुकाराम गावडे यांच्या अध्यक्षतेखाला आयतारा ग्रामसभा जाली हे ग्रामसभेत उपसरपंचा सयत 5 पंच वांगडी हजर आशिल्ले पंचायत सचिवान फाटले ग्रामसभेचे इतिवृत्त सादर केले उपरांत ग्रामसभेक सुरवात जाली ग्रामसभेत गांवा भायल्या लोकांचो आनी हेर कांय विशय चर्चेत आयले गेला की जे प्रोजेक्ट मेगा प्रोजेक्ट जे नार्वेन समज तेच्या फुडें येवपाचे ते ग्रामसभाचे एप्रुवल घेतल्या शिवाय तांकां परमिशन दिवचें हो एक प्रश्न जाला दुसरो एक जाला ते आतां MDR तो वाडयपाचें येयला तेजेर ग्रामस्थाचो विरोध आसा की आमची लोकवस्ती जी गांवांत आसा ते लोकवस्ती प्रमाणे आमचो रोड जो आसा तो सफिशियंट आमकां आसा तेन्ना मेगा वायडनिंग MDR आमकां गांवस्थांक नाका सो ग्रामीण एक मुखान ग्रामसभेक संमत केला क्षेत्रात गंगा आरती घाट जाता हेजें काम पुरेपूर चालू आसा आनी गोंयचे मुख्यमंत्री माननीय प्रमोद सावंत आनी आमचे स्थानीक आमदार प्रेमेंद्र शेळके हेंच्या निर्देशांत तो चालू आसा आनी हांवें इतकेंच म्हणणें आसा हें जे काम चलता थंय कोणीच भायल्यांनी ट्रेस पासींग करचो न्हू आमी मामलेदार कलेक्टर आनी पुलिशेकूच एक लेटर करतले जर कोण तो ट्रेस पास करता जाल्यार तुमी तेजेर एक्शन घेवचें आनी तुमी जर तेजेर एक्शन घेयना जाल्यार लॉ एंड ऑर्डर हातीन घेतले वयता कित्याक आमी पयलीं तसो इन्फॉर्म करताले फाल्यां आमकां नाका गांव जर थंय येयलो जाल्यार तांकां जबाबदार कोण आसतले जाल्यार ते आसतले ऑफिसर कन्सर्न ऑफिसरा ते जबाबदार जर कितें जालें तें आमकां कन्सर्न लेटर करता ताका की हे कोणीच थंय कामाक थंय हाडचो न्हू आनी हाडले जाल्यार तुमी तेजेर बडी मारपाची तुमी जर मारी ना जाल्यार गांव उठतलो आनी गांव हें करतलो हेका जबाबदार सो तेच आसतले ते सांगता आनी गंगा आरती घाट हो चालू उरतलो प्रकल्प हो चालू ग्रामसभेक इश्यू आसलो लोकांचो की ते जे भायले जे लोक येता आनी हांगासर जे जायटा त्या बद्दल आमी गांवाचे जे लोकांचे जे हे आसा कंडिशन आहा जे आमचे प्रॉब्लम आहा तेंचे ते आमी जाणून घेतले आनी तेजेर शिवाय आमी तेजे रिस्टर कंप्लेनीचे त्या हेजे इश्यूवाचेर आमी रिस्टर कंप्लेनी लेटराक करतले कलेक्टराक लेटर करतले मामलेदाराक करतले पुलिशेक करतले आनी तेजेर रिस्टर कितें आहा तेजेर आमी एक्शन घेतले कारण कितें आहा भायले लोक जर येवन हांगासर आमच्या गांवांत जर आमकां जर जावन ते हळशीक करूंक लागले जाल्यार ते आमी सहन करचे ना आनी आमी लोकां बरोबर आसतले आनी लोकांक सपोर्ट करतले घाट आरती प्रकल्प जो आसा आतां चालू आसा त्या प्रकल्पा बद्दल कांय इश्यू ना तो प्रकल्प जातलो आनी आमच्या सीएमानू ताका हें दिल्लें आहा आश्वासन दिल्लें आहा आमचे सीएमूय सपोर्टर आसा तशेंच आमचे MLA आसा आमच्या MLAनू खूब त्या प्रकल्पा खातीर त्रास काडिल्ले आसा आनी तो प्रकल्प तसो सहसा बंद जावचो आपल्या सोशल मीडिया पोस्टाचो उद्देश कोणाच्योच भावना दुखोवपाचो नाशिल्लो तर भाजपाचेर टिका करून कॅसिनोचो मुद्दो आनी म्हादयविशी अन्यायाचेर लक्ष ओडप हेतू आशिल्लो अशें गिरीश चोडणकर सांगता आपल्या आंदोलकांचे उपकार आठोवपाक जाय पुलीस कागाळीक लागून म्हादय प्रश्नाचेर भर दिवपाक मजत जाली अशें चोडणकराचें म्हणणें दुसरे वटेन आपणें कांय चुकीचें करूंक नाशिल्ल्यान आपूण अटकपूर्व जामिनाक अर्ज करचो ना अशें वॉरेन आलेमांव सांगता धार्मीक भावना दुखोवपाच्या प्रकरणात गिरीश चोडणकराक म्हापसा पुलिशेन जाल्यार वॉरेन आलेमांवाक पणजे पुलिशेन चवकशे खातीर आपयल्लें सोशल मीडियाचेर धार्मीक भावना दुखोवपाच्या विशयावेल्यान शेनवारा वेगवेगळ्यो हिंदू संघटना आक्रमक जाल्यो
या संघटनांनी पणजे पोलीस मुख्यालया सामकार आंदोलन केले. धार्मिक भावना दुखोवपाच्या प्रकरणात वॉरन आलेमांव गिरीश चोडणकाराक अटक करपाची मागणी केल्ली. मागण्यो मान्य जाल्यो ना जाल्यार खर आंदोलन करपाची शिटकावणी संघटनांनी दिल्ली. हे विशीं पुलिशेन एक निवेदन सादर केल्लें. देखून धार्मिक भावना दुखोवपाच्या प्रकरणात पणजे पुलिशेन वॉरन आलेमांवाक समन्स काडिल्ले. ते प्रमाण आयतारा आलेमांव पणजे पुलिशेंत हजर जालो. आपली कांय चूक ना देखून आपूण अटकपूर्व जामिनाक अर्ज करपाना. आपणे फकत वास्को जाल्ल्या कार्यक्रमाच्या आयोजकांचेर गौतम खट्टरा सयत बंदी घालची अशें म्हणिल्ल्याचें आलेमांवान सांगलें. आमी गोंयकार, आमी एकठांय रावताय, हिंदू, क्रिस्तांव, मुस्लीम. आमी धर्माचे आमी केन्ना पॉलिटिक्स केन्ना केलें ना आनी केन्ना करपाचें नाय. एक डायरेक्ट मेसेज युथांक ते भाशेन मुगे सगळे गोंयकारांक 2027 हागे इलेक्शन बेगीनूय येवपाय. हे फकत सगळे डायवर्जन चलता. मात आज जोन सगळे गोंयकाराक बाराबोर एकवटान रावया आमी. ही कित घडना घडटाय ते दिसांनी गोंयांत अशें करून केन्ना पयलें केन्ना जालें ना. व्हेरी क्लियर कट तो व्हिडिओ जो तेमी सर्क्युलेट केला तो तोडो दाखयला आनी ट्विस्ट करून दाखयला. सनातन धर्माचे हांव केन्ना उलयपाना. सनातन धर्माक हांव रेस्पेक्ट करता. आय रिस्पेक्ट इट होल हार्टेडली. हांव एवरी इयर मुगेलो एकलो फ्रेंड अर्चित नायक म्हणटाय तो एक्स शांताराम नायकागलो चेडो तो. तेगे बायल म्हाका एवरी इयर पुजा करून म्हाका राखी बांदता. पुलिसां गुन्यांव गुना तेंचे प्रेशर हाडवा. तेंक देखून स्वत खबर आहा कितें चलत तें. तो व्हिडिओ तुम भावांनी बरे भाशेन चोयल्या. ते व्हिडिओचे कांय उलयलें ना. हांव भिलना आनी हांव भिवपाना. तेच भाशेन मुजे सांगाती आहाय ते कोणू भिनय. हिंग हिंदू देखून भाव आहाय मुगेले मुजबारा. हांवें एंटिसिपेटरी बेल देखून काडना आनी हांव काडपाचो ना कित्याक हांवें कांय वायट केलें ना. आतां हें प्रेशर टॅक्टीक कितें चलत तें कोणा भिवपा सोदताय ते सरकारान जबाब दिवपाचें. पूण हांव भिवपाना कित्याक हांवें कांय वायट केलें ना. दुसरे वटेन धार्मिक भावना दुखोवपाच्या प्रकरणात म्हापशा पुलिशेन गिरीश चोडणकार हाकाय नोटीस जारी केल्ली. त्या प्रमाण आयतारा ते म्हापशेच्या पुलीस स्टेशनात हजर जाले. आपल्या सोशल मिडिया पोस्टाचो उद्देश कोणाच्योच भावना दुखोवपाचो नाशिल्लो, तर भाजपाचेर टिका करून कॅसिनोचो मुद्दो आनी म्हादय विशीं अन्यायाचेर लक्ष ओडप हो हेतू आशिल्लो अशें गिरीश चोडणकाराचें म्हणणें. आयकात. जेन्ना म्हादय डायवर्जनाचो इश्यू जाल्लो तेन्ना मुख्यमंत्र्यान परत परत सांगला ही आमची आवय म्हणून. आनी आमच्या आवयचेर जर अत्याचार जाता तेका सरकाराचेर लक्ष केंद्रीत करपा खातीर आमी आमचे सोशल मिडिया टिमीन एक AIचो व्हिडिओ घातलेलो सरकाराचे एटेन्शन हाडपाक. तो व्हिडिओ खूब व्हायरल जालो. आमच्या गोंयकारांनी तो सर्रास यूज केलो. सो हातूंतल्यान कितें तरी गोंयकारांक मुक्ती मेळची ह्या हेतून मागीर खंयच हें नाशिल्लें खंयच्याच धर्मा. हांव स्वता हिंदू. हांव हिंदूपणाचे कशें हांव सेंटिमेंट्स हर्ट करपाक शकता. सो त्या हेजेर तो AI व्हिडिओ जो आशिल्लो त्या हेजेर तेन्ना कोणेच काय हें केलें नाशिल्लें. सडनली काल कळ्ळें की म्हाजेर FIR रजिस्टर जाल्या आनी पुलिसांनी आपयलो. पुलिसांनी आपयलो. आयज जवळ जवळ म्हाका 3 वरां सुमार तेणी ग्रील केला ज्या हेजेर FIR रजिस्टरूच करपाक नाशिल्ली. म्हणजे हांव म्हजें पयलें क्वेश्चन म्हणजे तुमी FIR पयलीं कशी रजिस्टर करपाक शकता ह्या मॅटराचेर. जर हें कोणाचेच रिलिजियस सेंटिमेंट्स हर्ट करपाचो प्रश्नूच येना. जंय BJPचेर एटॅक करप BJPचें कमळ हें अशें दाखयलें. BJPचेर एटॅक करप म्हणजे धार्मीक कोणाचे भावना दुखोवपाची. पण तो थीम तुम्ही यूज केलो तो खंय आसतलें. तुमी व्हिडिओ परत पळयात. परत जाय जाल्यार लोकांक दाखयात आनी तातूंत लोकांकूच प्रश्न करात. तितून गंगा माचें नांव हांवें यूज केलें जाल्यार सुद्दां तुमचो एक शब्द सुद्दां तितून यूज केल्लो आसलो. एक ऑफेन्स रजिस्टर केला ताजेर. एक आमकां कंप्लेंट आयिल्ली बाय मिस्टर सिद्धार्थ मांद्रेकर, वो प्रेसिडेंट स्वराज्य गोमंतक म्हापसागर. ताणें कंप्लेंट दिल्ली रिगार्डींग एक तेंचे रिलिजियस हर्ट केलो ताका. सो हितून कितें जालें डेस्टिनेशन ऑफ मा गंगा देवी आरती म्हणून अशें तेंच्यानी आरतीचो एक पोस्ट घातलेलो आनी तितून एक कसिनो वेसल आशिल्ली आनी ऑन द बँक्स ऑफ रिवर मांडवी. आनी तितून तो आर्टिफिशियली इंटेलिजन्स क्रिएट केलो तांणी. आर्टिफिशियल AI इंटेलिजन्स क्रिएट केलो तांणी तो पोस्ट घातलेलो. एक व्हिडिओ आशिल्लो. सो तो पोस्ट आमकां तांच्यांनी अशी कंप्लेंट दिली. सो तितून आमी पळयलें की तितून तांचे भावना कितें ठेस पावलो. सो हितून आमी एक ऑफेन्स रजिस्टर केलो. ऑफेन्स रजिस्टर करून आमी तितून
तेजें इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा. ते मेन घालपी हो मनीस आसा तो आमचो गिरीश चोडणकर. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. देशात 5 राज्यांच्या विधानसभा वेंचणुकेची मतमेजणी झाली. केरळ, आसाम, तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल आणि पुद्दुचेरी या 4 राज्यात आणि एका केंद्रशासित प्रदेशात मतमेजणीची प्रक्रिया चालू आसा. पण पुराय देशाचे लक्ष अस्तंत बंगालाच्या 293 जागांच्या मतमेजणीचेर आसा. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण आतामेरेन भाजपान भोवमताचो आंकडो पार केला. भाजप सुमार 193 जागांचेर आघाडीचेर आसा, जाल्यार तृणमूल 94 जागांचेर आघाडीचेर आसा. मतांच्या टक्केवारीतूय भाजपाक 45%, जाल्यार टीएमसीक 42% मतां मेळ्ळ्या. त्या भुमीचेर जशें आतां आमी आयकलां पंडीत श्यामाप्रसाद मुखर्जीची जी भूमी, त्या भुमीचेर तांची आयडियोलॉजी, तांचे विचारधारा ते घेवन ते जगले. त्या पंडीत श्यामाप्रसाद मुखर्जीच्या पदस्पर्शान आनी जन्मान पावन जाले त्या भुमी भितर कमळ फुल्लें आनी तें सुद्दां पूर्ण बहुमतान हें आसा. त्या खातीर परत एकदा सगळ्यांचे अभिनंदन. आनी तांच्या हातूंतल्या नेतृत्वान भितर माननीय नरेंद्र मोदीच्या विकासाची गंगा वेस्ट बेंगालांनी भितर जातली आनी मोठ्या प्रमाणात थंयचो नवीन रोजगार आसतलो, थंयचें हें सगळें इन्फिल्ट्रेशन आसतलें, कितें घुसपेट आसतली ती बंद जातली. त्याच बरोबर तें उतर दिल्लें आसा माननीय अमित जी शान, तें सुद्दां सगळें फळाक जावन एक वेस्ट बेंगालचो जातून भितर इतले महान प्रगती विभूती जन्माक आयली, इतली व्यक्तिमत्व जन्माक आयली, जांचे उपन्यास बरोवपी कादंबरीकार आसतले, मागीर ज्येष्ठ श्रेष्ठ साहित्यीक आसतले, त्याच बरोबर थंय स्वातंत्र्य सैनीक आसतले, ते धगधगते एक अग्निकुंड ते तातूंत भितर काली मातेचो आशिर्वाद आनी दुर्गा मातेचो आशिर्वादान आयज हें व्हडलें यश आमकां मेळ्ळें. आसामाकूय रिपीट जालें तुमी. आसामाक कारण भारतीय जनता पार्टीचे हातूंत भितर आसाम सुद्दां रिपीट जातलें हें सगळ्यांकच खबर आशिल्लें. रिजल्ट येता तो अपेक्षीत रिजल्ट आसा. ज्या तरेन बंगालचो विशय गेली कितलींशींच वर्सां चलतालो आनी ज्या तरेचे म्हणजे ज्या तरेचें शासन जशें म्हणटात बंगाली चलतलें आनी ते मोडून काडपाचें सुमार आसलें तेंच्या लोकांनी निर्णय घेतलो. आनी त्यामुळे म्हाका दिसता आतां पर्यंत जो आसा न्ही 10-10.5 वर पयलीं आसा न्ही रिजल्ट आमी लक्षात घेतलो की एब्सोल्यूट मेजॉरिटी जनता पार्टीक मेळटा आनी एक अशा तरेचें म्हणजे ज्या तरेचें म्हणजे खोटें खोटारडें अशा प्रकारचें एक्टिविटी आसा न्ही लोकांचे मती भ्रश्ट संक्रमीत करून आसा न्ही शासन करपाक प्रयत्न ममता बंदी करताले किंवा ताजे लोक करताले आसा ते मोडून काडपाचो निर्णय आसा तो खंयच्या बंगालच्या जनतेन घेतलेलो आसा आनी तो आज सांजपर्यंत जो आसा न्ही सांजपर्यंत दनपार पळयत आसा न्ही स्पश्ट चित्र लक्ष येता आनी त्यामुळे हांव तेंच्या बंगालच्या लोकांचें स्वागत करता आनी जे बरें सुशासन चलोवपाच्या लोकांनी आसा त्या निर्णयाचेर त्या उमेदीन जे आसा परत एकदां बंगालचे लोक भारतीय जनता पार्टीच्या सगळ्या कार्यकर्त्या नेत्यांचेर अभिनंदन पात्र आसा. गेल्ल्या म्हयन्यात 5 राज्याच्या विधानसभेचे इलेक्शन जाल्ले आनी सगळी राज्यां जी इलेक्शनाक गेल्ली थंय आसाम सोडले जाल्यार बीजेपीची राजवट नाशिल्ली. एक अशें दिसतालें की अटीतटीची सगळे कडेन लढती जातल्यो आनी आज जेन्ना आमी रिजल्ट पळयता आसामाक म्हणून टोटल स्वीप जालें, भारतीय जनता पार्टी टोटल स्वीप केलें. पूण बेंगालाक ज्या जाग्यार अटीतटीची लढत म्हणटाली थंय सुद्दां आज बीजेपी 200 सिटां कडेन लागीं पावत आयिल्ली आसा. एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आमचो गृहमंत्री अमित शाह आनी पक्षाचो अध्यक्ष नवीन आनी ज्या पद्दतीन स्ट्रॅटेजी केली, काम केलें, प्रोपागंडा केलो, दीस रात ते भोवले, हे सगळें पळयतकीर एक लक्षांत आयलें की लोकांनी तांचेर विश्वास दवरलो, भारतीय जनता पार्टीचेर विश्वास दवरलो आनी आज बंगालाक
पश्चिम बंगालाक टोटल बीजेपीचे वारे आमकां दिसले आनी बीजेपीचे सीट्स 200 कडेन पावत आयले. इवन तामिळनाडू जो डीएमके इतले वर्सां राजवट करयताले ती राजवट सुद्दां पूर्णपणे उखडून गेल्ली आमकां पळोवपाक मेळ्ळी. तातूंत मागीर एआयएडीएमके बीजेपी आनी नवी पार्टी जी जाल्या जीबीके तांणी चडांत चड जागा हे तांचे वाट्याक गेल्ल्यो. खुद्द हो इलेक्शन हरता ताजो चलो इलेक्शन हरता अशें वातावरण आमकां दिश्टी पडलें. टी टाइम खबरो हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. तो बनो AI के असली गेम चेंजर्स. ज्वाइन कंप्यूटर साइंस एट पारुल यूनिवर्सिटी, क्योंकि यहाँ पॉसिबल है.